आमी वरय उंडी कोरया की वरय हेल्था कितले चांग म्हण तुमकां पुरो जनाकय गोतस फुड दुखून आमगेले मालगड दवरून कोरना येयले वरय उंडी वरय पानपोळो वरय इडली पुराय आज आमी वरय उंडी कशी करची म्हूण पळय आमी पळाक जिवो नारळ घालका जिवो नारळ घाल्यार भारी रुच जाता तांदळा उंडी वरीची तांदळा उंडी तशी नवे जिवो नारळ घाल्यार भारी रुच जाता आतां हांव काल रात्री तिंबोवन दवरला वरय आज सकाळीची ಅಥವಾ नारळ बेतून सोय कांतून घेतले तो नारळ पातळ आशिल्लो हांव सगळो नारळ घालला म्हळ्यार सादारण 2 कप बरी सोय जाल्या हांव 2 कप बरी म्हळ्यार सादारण 2 पावा लागी वरय तिंबयला ते वरय लायक करून धुवून घेतली आतां मिक्सर आयदना भितर हें घालून वाट्टूच्या ना म्हळ्यार 1 2 3 बटन आसा पळय आमगेले तें घालून वाट्टूच्या ना ताजे बदलाक पल्स बटन ओतूचें सोय आनी तिंबयलेलें वरय निस्तान काडका वरय सम निस्तान काडका धुवन निस्तान काडका इता म्हळ्यार उदका हळतस जाल्यार मात्र उंडी परफेक्ट जाता ते निस्तान काडलेले वरय आनी ताका सोय घालून 1 ग्लास वरयेक तेच ग्लासान 1.5 ग्लास उदक म्हळ्यार हांव 2 ग्लास वरय घाला ताका 3 ग्लास उदक धरता वरय सोय घालून ताजे हळताचे उदक थोडे घालून पल्स बटन म्हळ्यार जस्ट गिर्र गिर्र करचें पल्स बटन ओतून ते ब्लेंड करून घेवचें सोय आनी वरय वाट्टून न्हय करूं ना इता म्हळ्यार वरय आसची चिके तोरूल आमशी आसता तें वाटल्यार न्हय जाता ना किचकीच जाता सो वाट्टून दवरलें मीठ घालून वाटलां हांवें आतां हांगा एक 2-3 चमचे नारळेलें तेल होवन करता आमी तांदळा उंडी पळय करतना पण्ण दवरता तशीच पण्ण दवरचें नारळेलें तेल होवन जालें कुडलें 1 चमचे उडदा दाळी आनी 1 चमचे सासम पटपटाचे आनी ते पटपट जाता म्हणटना ताका एक 1/4 चमचे म्हळ्यार 1 2 चिमटी मेथी घालची ते आमकां कशी इश्ट तितलें घालयत जाय जाल्यार तुमकां चड इश्ट आसा जाल्यार चड घालयत आतां आमी 2 ग्लास वरय काडला म्हणल्यार हांव हांगा सो हांव 1 ग्लास आतां वाट्टीतन उदक घालला आनी 2 ग्लास उदक घालका म्हळ्यार 1 माप वरयेक 1.5 माप उदक हें रात्री तिंबोवन दवरलेलें वरय सांगचें हांवें वरय तिंबोवन दवरना तिले उंडी करूं जाता तेन्ना थोडे उदका हळद चड घालका जाता बट ते चिक्की उंडी ड्रायशी दिसता म्हाका हांव सुमार पंत करून पळयला बट म्हाका हें रात्री तिंबोवन म्हळ्यार 7-8 घंटे तिंबोवन वरय मागीर उंडी केल्यार तें सॉफ्ट जाता पण हांव मिक्सर धुवन वरलेले 2 ग्लास उदक घाले तशी 1 वरे प्लस 1 वरे 3 ग्लास उदक घाले आनी मिडियम उज्जार दवरून एक 3-4 मिनीट चाळतना पळय अशी जाल्लें पावस हांव आनी एक 2-3 मिनीट चिक्की उज्ज सान करून चाळून घेता पळय ती सुकी जायत येयले सुकी जाली पळय हेची आमी तांदळा उंडी आळयल्या वरी चाळाचें कसलेय चड उडना घेत पीठ निवत घाले कुडले उंडी करून काडची कितले सॉफ्ट आसा पळय तुमकां आतां हांव विंडीत ना कळटा तांदळा उंडी आनी हाका कसले डिफरन्स ना बट हेल्थाक भारी चांग गोतस तुमकां मिलेट्सा बगे कोणाकय सांगका म्हणना आजकाल पुरा कडेन मिलेट्साचे विशय येवचे घेत पुरा उंडी मेगेल विंडून जाली आनी आमी ती उंडी शिजयल्या वरीची स्टिमर की पेडावणकी दवरचे आनी तातूंत भितर ही उंडी शिजत घालची अटू एक 10-15 निमिश भितर शिजता हांव एक 10-12 निमिश दवरला हे लायक शिजून आयली हे पुरा उंडी लायन करून दवरची आमकां उपासा दिसारकी ना आजकाल पुरो जन डायट करताची तशी डायबिटीक पेशंट्सांक पुरो जनाक ही वरय उंडी भारी लायकी घेता उंडी आमगे लायक शिजून आयली उनीची घम परंबोळाचे आमगेले वरय उंड्यांक रेडी जाला पळयाची हक्क सायडाक चटणी कोरयेता ना दाळितोय कोरयेता नातल्यार नोणची घालून खावेता कांय नातल्यार उनीची उंडये वयरी लायक फ्रेश कूडले घांटून घाल्लेले काडले लोण येस पळयाची एक सान लोणया मुद्दो बुड्डोन खावका भारी रुची जाता मागीर असो गोड्डा रवो तुका उंडी बुड्डोन केल्यार अद्भुत टेस्ट ते हांव हांगा आंबुले चटणी केल्या हुनी उंडी आनी ती आंबुले चटणी हिंगाची आतां थंडी तुमकां गोतस थंडी दिवस तेन्ना ही उंडी पळयाची आतां ती उंडी टेक्स्चर पळयाची हांव आतां कटकून दाखयता पळय कितले सॉफ्ट आनी बुसबुशी जाता म्हणटा पळयाची ते न्हय केल्यार किचकीच जाता
त्या खातीर ते आमी पल्स मोडार घालून जस्ट एक गिर कोन्न काडचें ते लायक तिखशी मिरची आमची आंबुले चटणेचे ಒಟ್ಟು बुड्डोन खावका आनी उनी उनी कॉफी ಒಟ್ಟು भारी टेस्ट तुम पूरा जन कोरून पळयाची आनी कशें जाला म्हूण म्हाका कमेंट सेक्शनाक घालून सांगयाची तुमकां पूरा जनाक हो व्हिडिओ इश्ट जाला म्हूण लागता व्हिडिओ इश्ट जालो म्हूण जाल्यार मेघलशा ड्रेसा कुकिंग चॅनला तुम पूरा जन सब्सक्राइब कराची सगळ्यांक धन्यवाद.